मायमोगोस येवकार खबरो सांगता जवाहर. सर्वे हेडलायन्स. पर्वरे डीएड कॉलेजी कुशीक बांधल्या सिवरेज टँक, पण कुशीक तसोच सोडून दिला फोंड. तोंड उक्ते घालून बसला, पळयता बळीची वाट. एक बळी घेऊन एक कुर्टी फोणेचो सिवरेज चेंबर उक्तोच. कामाक लागून आडेला सर्व्हिस रोड. पीडब्ल्यूडी आणि डब्ल्यूआरडीच्या बेजबाबदारपणाचो निषेध. थळाव्यांनी चलयल्या आंदोलनाची तयारी. फुटबॉल सर्तीत नावेली विलेजर्स युनियनाचे जैत. सांताक्रूज सोसायटीक हारयलो 7 विरोधात 5 गोल फरकान. कुंकळी खेळा मळार रंगली फुटबॉल मॅच. आता पळोवया आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पर्वरे डीएड कॉलेजी कुशीक सिवरेजीचें काम केलां. सिवरेज टँक बांदून जाली, पूण तिचे कुशीक व्हडलो फोंड खणून दवरला तो तश्या तस्सो आसा. नोव्हेंबर सावन हें काम चल्लां. फोंड उक्तोच. एखाद वेळ इंजिनियर कंत्राटदाराक सांगपाक विसरलो आसतलो. काम जाले उपरांत फोंड पुरय रे म्हण. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. पर्वरी जे डीएड कॅन्टीन आसा त्याच्या सायडीक सिवरेजीचे काम चालू आसा. हांगासर ही टँक आसा ही बांदून ऑलमोस्ट जाल्लेली आसा. तरी आसतना सायडीक आमी पळोवपाक शकता जे काय काम आसा हे अर्दकुटे आसा. खंय तरी बेगीनचे बेगीन हे काम हांगा पुराय करून जो खड्डो सायडीक आसा तो पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज आमी सायडीक पळोवपाक शकता की ज्या खड्ड्यान हांगा उदक आसा आनी कांय दिसा पयलीं पडिल्ल्या पावसान ते उदक सगळें भरिल्लें आसा आनी त्या उदकाकूय वास येता. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हो जो खड्डो आसा सायडीक तो आयज पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या खड्ड्यान कोणूय पडपाक शकता, सुणीय पडपाक शकता. हे आतां येदें व्हडलेंशें काम चालू आसा खंय त्या सायडीक आमकां सेफ्टी पळोवपाक मेळना. सो बेगीनचे बेगीन हाचेर लक्ष दवरून हांगा ह्या सायडीक चारूय सायडीन कितें तरी सेफ्टी आयज दवरपाची गरज आसा. ऑर ना जाल्यार जो खड्डो आसा बेगीनच्या बेगीन आयज पुरोवपाची गरज आसा. बिकॉज ह्या खड्ड्यान आमकां गार्बेजूय पळोवपाक मेळटा आनी जें पाणी आसा हें खंय तरी घाण जाल्लेलें आसा. Diet canteen, which is near the behind Mall de Goa. So this place has been open for like almost since November. It's been like this. Earlier, before the rains, it was just like a huge, like just jaga pe left. And now since it rained, it's like stagnating, and this place has become very unsafe. If you see the floor also, it's slowly eroding, and this is not safe for animals as well as humans because there are a lot of animals around here. Last time there was a cow which had fallen in Maksa, and a very similar situation that can happen here, and there's no safety as well with the winds and all. Everything has been blown in, so this has been left since November, like I said. So we need to do something about this as soon as possible so that we can avoid any casualties. हांव एक लोकल उलयता पर्वरचे, आनी हांव सद्या आतां डायट कॅन्टीन आसा न्ही पर्वरी एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन थंय आसा सायडीन. हांगासर न्ही खूब तेंप जालो हे वणको येदो व्हडलो खणून दवरला सिवरेजाचो, आनी अजुनूय तो कांयच अजून काम तेजें चालू ना. आतां पावस ऑलरेडी लागीं पावपाक येयलो. फुडल्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जावंक शकता. तरी आसतना तेंच्यांनी कितेंच अजून सद्या काम करूंक ना. ऑलरेडी उदक बीन हांगा तितून पावसाचें भरलेलें आसा आनी तें स्टॅग्नंट जालां. आनी हांगासर मस्किटोज बी जावन डिजीज, डेंग्यू जावं फिवर बी कसले रिलेटेड डिजीज जावंक शकता. स्टॅग्नंट सगळे लोक डंप करता कितें हाडून बी वेस्ट बी. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे सगळे डेंजरस आसा ह्युमन बिन्साक आनी एनिमल्सांक. आनी हांगासर ते कॅन्टिनान जे कितें जेवण बी आसता ते हांगासर ते एनिमल्सांक घालता न्ही. सो ती एनिमल्स हांगा सायडीच्यान बीन येतात आनी हांगा बाउंड्री ना कांय ना. इवन गायज येता, कावज येता हांगासर, सुणी माजरां सगळे येता हांगासर. पप्पीज आसा ल्हान तेय येता. आनी हांगासर बॉर्डर ना कांय ना. मातशें जर चुकलें, मातशें घसरलें जाल्यार ते डायरेक्ट भितर पडूंक शकता. आनी हांगासर कोणूच हेल्प बी करपाक मागीर कोण ना. डेंजर आसा हे सारकें. रेस्क्यू करपाक बी प्रॉब्लम जावंक शकता हांगासर. आनी सारकें डेंजरस आसा हे. सारकें म्हणजे सारकें बॉर्डरीक आसा. म्हणजे हे ते गटर ते खणलेले आसा पळय, डीक केल्ले तेजे सायडीनूच. सो सारकें हे बेगींतल्या बेगीन काम इमिडिएटली स्टार्ट करून बेगींतल्या बेगीन मान्सुना पयलीं सोंपोवपाचें, नाल्यार हे सगळें रिस्की आसा. आनी दुसरी म्हणल्यार ती माती बीन आसा हांगासर ती सगळी इरोड जाला. सगळी हांगासर वणके कशें पडल्या ते केन्नाय भितर वचूंक शकता. माती भितर इरोड जावंक शकता. सो इट व्हेरी डेंजरस आसा हे सगळें. आनी हे कोणा नोटिसेक कोणें हाडूंक ना अजून पर्यंत, आनी तेंच्यांनी कांयच अजून इमिडिएट एक्शन घेवंक ना. सो हांव मागता सगळ्या ऑथॉरिटीजा कडेन जे पंचायत आसा आनी PWD आनी जे कोण कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा जेंकां हें काम
ज्यांच्यांनी हें काम स्टार्ट केलां ते इमिडिएटली बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करचें आनी लोकांक हें दिवचें म्हणून सुशेग दिवचो म्हणून, नाजाल्यार हें व्हेरी डेंजरस आसा सारकें पावसाच्या दिसांनी. हांगा जागो कसो उरचो ना, ही फूल माती सगळी व्हांवून येतली आनी हांगा सगळें हें जातलें म्हणजे कितें जाय तें सांगूंक शकना. सगळी माती व्हांवून वचून सगळें प्लेस पसून उरची ना चलपाक बी. एक्चुली हांगा लोक खूब चलता वयता एक्चुली. हो शॉर्टकट रोड आसा वचपाक भितर ऑफिसांक बीन ते अकाउंट्स आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन. सो माझी हंबल रिक्वेस्ट आसा जे ऑथॉरिटीज आसा ते इमिडिएटली ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एटलीस्ट बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करचें म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. PWDच्या घाळपणाच्यो कथा सांगी तितल्यो कमी. कुर्टी फोंड्या सर्व्हिस रोडावयले सिवरेजीच्या उक्त्या फोंडान एक बळी घेतलोच, पूण आतां ह्या फोंडान सर्व्हिस रोडाचें कामय आडायलां आनी आपुणूय पूर्णत्वाक पावना. हो फोंड पुरात ना जाल्यार आंदोलन करतले. लोकांक निमणे कडेन सांगचें पडलें. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. 4 म्हयने काम चल्ला, ताजेकय चड तेंप सर्व्हिस रोड बंद. शाळेंतल्या भुरग्यां बरोबर हेरांचेय हाल. रस्तो सिवरेजीच्या कामाक म्हण बंद दवरला. केन्ना काम पूर्ण जातलें आनी रस्तो केन्ना उक्तो जातलो कोणाकच खबर ना. PWDचे 700 वरी घोळ घालपी काम. PWD सांगता चल्ला काम, पूण कितलो तेंप थांब तें तेंकाय खबर ना. थळावो समाज वावुरपी चंद्रकांत होळकरान सरकारी कामाचे पद्दतीचेर बेस बरो उजवाड घातला. पळयात. हांगा सिवरेजीचें काम चालू आसा. हो सर्व्हिस रोड मेन लोकांचो येवपा वचपाचो कळ्ळें. तो सर्व्हिस रोडाचेर हांगा तो खणला म्हणल्यार फाटले जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले काम चालू आसा. पयर फाटले म्हाका दिसता 15-20 दिसां पयलीं एकटो येथे खणला तितून पडून मेलो. तेज्या उपरांत जें काम बंद जालां ते आज पर्यंत बंद जालां काम. थंय व्हडले शावेर हाडून दवरलेले आसा. हो रस्तो बंद केला कळ्ळें. आतां बंद कित्याक काम जालां खबर ना. हें काम केन्ना कंप्लीट जातलें खबर ना. सिवरेज डिपार्टमेंटान काम करपाक जाय. मे म्हयनो लागलो कळ्ळें. फुडल्या म्हयन्याच्यान पावस स्टार्ट जातलो म्हणजे पावसान हो रस्तो असोच बंद उरतलो. हांगासरल्या लोकलायट्सांक अशें त्रास पडटले. आतां फाल्यांच्यान म्हणजे जुनाच्यान स्कूल स्टार्ट जातले. भुरगे हांगासरल्यान वयतले मागीर भुरग्यांनी कशें वचपाचें. हांगासरल्यान स्कूल बसीस वता मागीर त्या लोकांनी कशें वचपाचें. हांगासरल्यान लोक कामाक वता डेली कशें वचपाचें. हो डेलीचो म्हणजे 24 hours हो रस्तो चालू आसता. ह्या लोकलायट्सां खातीर ज्या रस्त्याचो फायदो आशिल्लो तो रस्तो हांगा बंद करून दवरला. हें काम बंद कित्याक केलां. एक तर परमनंटली बंद करा आनी खड्डो तो पुरोया रस्तो ओपन करा. बरें हें आतां काम अशें दवरलें जाल्यार अथंय पळयल्या जाल्यार अथंय माती डंप केल्ली आसा. आतां पावस पडटलो ती माती सगळी तेवटेन सकयल वतली. सकयल हायडगेवर स्कूल आसा म्हणजे सगळो रस्तो सगळो ग्रावंड सगळें मातयेन भरपाचें. हांगा हेका कोणूच वाली ना. फाटल्या फावटी हांवें म्हणलेलें काम सगळें राम भरोसे चल्लां. हें खरेंच राम भरोसे चल्लां. प्रत्येक जण इलेक्शनान बिजी आसा. हेजेर कोण लक्ष दितलो. आतां सर्वसामान्य जनतेक जो त्रास जाता तेजेर लक्ष कोण दितलो. येता सिवरेजीचो खड्डो ही बांय जी मारून दवरल्या ती केन्ना बंद जावपाची. हांव परत एकदां सांगता आमी डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. पर्सनली हांव डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. सिवरेज प्लांटाच्या अगेन्स्ट ना. पूण जो लोकां खातीर सर्वसामान्य जनतेक ज्या गोश्टीचो त्रास जाता तेज्या हांव सदांच अगेन्स्ट. जर हेचो जर त्रास लोकांक जाता आनी हेच्या खातीर जर म्हणजे धाकट्या भुरग्या पासून पायण्याच्या भुरग्या पासून 100 वर्साचो म्हातारो सुद्दां जर सफर जाता जाल्यार तेज्या हांव अगेन्स्ट. ह्या कामाचेर कितें जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें. गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवचें. गव्हर्मेंटाचे सगळे मिनिस्टर्स MLA सगळे पंचा पासून ते मिनिस्टरा पर्यंत सगळे जण हितून इलेक्शनान बिजी आसा. मान्य आसा इलेक्शन जाय पूण तेज्याच खातीर ह्यो सर्वसामान्य जनतेच्यो समस्या आसा त्योय सोडोवपाक जाय. इलेक्शनाच्या नांवा खातीर ह्यो समस्या अश्यो क्रिएट करून दवरपाच्यो न्ही आनी 6 म्हयने हांगा अशें रस्तो बंद दवरपाचो न्ही. मेन रोड जर बंद करता ह्यो गाडयो आतां सगळ्यो हांगासरल्यान वयता. हो जो रस्तो आसा हो रस्तो एक्चुअली फक्त हांगासर जे लोकलायट्स रावता तेंच्या खातीर आसा. तो आतां सद्या तो आतां मेन रोड कसो जाल्लो आसा. येता ते सगळ्यो गाडयो येवणेच्यान वयता म्हणजे थंय जे भुरगे खेळटा थंय सायडीन ग्रावंड आसा. ते भुरगे खेळटा थंय जे लोक रावता कळ्ळें. तेंच्यांनी कितले सफर करपाचे. हांगासरल्यान रातचे ह्या रोडाचेर ते बॅरिकेड्स घातलेले आसा पळय ते बॅरिकेड्स घालून सुद्दां व्हडले कंटेनर येता. पयर हांगा रातच्या वायर तोडली. ती एक फॅमिली बाबडी 2 रात आनी 2 दीस काळखान उरली. तो थकलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन करून. हांवें पर्सनली फोन केला लायनमॅनाक कोण रिस्पॉन्स दिना.
सरकारी काम वर्सभर थांब म्हणटा तशें कुर्टी हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतल्या सिवरेज चेंबराचे बाबतीतय जाला. सरकार सुशेगातीन कशें काम करता लोकप्रतिनिधी वेंचणुकांनी गुल्ल जाल्यात. लोकांचे मात हाल चल्ल्यात. हो चेंबर पुरयात नाजाल्यार आंदोलनाक तोंड दियात. कुर्टीकारांचे तिडकीचो आतां उद्रेक जाला. कुर्टी हांगा हावजींग बोर्डा सिवरेज एक चंबर मारलेलो व्हडली बांय मारलेली आनी फाटीं तुमी पळयला आसतलें ते चंबरान लेबर मेल्लो आनी आतां तो लेबर मेल्ल्याक ते सिवरेज चंबराचें काम एकदम बंद आसा. तें काम केन्ना तरी कंप्लीट जातलें. थंय लोकांक भरपूर येवपाक वचपाक सारको त्रास जाता आनी तसोच तो चंबर उरलो पावसान तितून उदक भरतलें आनी कोण तरी तितून पडोन मरतले. एक म्हळ्यार तो चंबर थंयचो तो बंद करून उडयचो. आनी दुसरी गजाल तुमी पळयता आसतलें आमच्या कपलेश्वरी बायपास रोडार फाटीं एक चंबर मारलेलो. ताका कमीत कमी तो चंबर रेडी जावपाक 6 म्हयने लागले. तो बांदता म्हणटा रोखडोच फुडें आनी एक चंबर बांदलो. तो चंबर बांदून तोवूय तो चंबर फेल गेलो आनी तो चंबर फेलूय जाल्यार तो चंबर केन्ना भायर काडटा तेन्ना हांगा सगळी पायपलायन पडून उरली. आयज हांव म्हणटा ह्या चंबराचेर आमदार किंवा गव्हर्मेंट सर्वंट ऑफिसर ह्या खंय तरी इलेक्शनाक सगळे गुंग आसा काय म्हणटा. असले गजालीचेर कोणाचें लक्ष ना. आयज चड घरात असले गजालीचेर वचपा जाय. हो शहरी चेंबर आहा तो आतां केन्ना ते बांदतले. जर तेंचे कडेन शक्य ना जाल्यार आतां रोखडोच 15 तारीख म्हळ्यार मेचे पावस सुरू जातलो. तेंका जर बांदपाक शक्य ना जाल्यार तो हो चंबर बेगीनचे बेगीन हांगा सगळो पळयचो. ना जाल्यार हो चंबर जर पुरयना जाल्यार आमी सगळे गांवचे लोक येवन हर आंदोलन करतले हांगा हो चंबर पुरयचो म्हणून. ना जाल्यार अशेंच आमच्या लोकांक हांगा त्रास जातले. जर चंबर सुद्दां तेंच्यांनी बांदलो जाल्यार तांकां 15 ते 1 म्हयन्यान तो चंबर जायना. हो असलो चंबर बांदलो जाल्यार तांकां 6 म्हयने लागता. ताजे नंतर तो तितून माती फिलिंग करपाक कमीत कमी म्हयनो ते 1.5-2 म्हयने लागता. तेन्ना तो चंबर फामात रावता. तांकां शक्य ना. हांव मागता हो चंबर जाता तितले बेगीन हांगसरलो पुरया. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ब्राझीलच्या दक्षिणेकडल्यान रिओ ग्रँड दो सुल राज्यांत हुंवार येयला. ह्या विध्वंसक हुंवाराक लागून 78 जाणांचे बळी गेल्यात. 115,000 परस चड लोक विस्थापीत जाल्यात. राष्ट्रपती लुईस इनासियो लुला दी सिल्वा आपल्या मंत्रिमंडळा वांगडा रिओ ग्रँड दो सुल पावला. थळाव्या अधिकाऱ्या कडेन पुनर्रचनेच्या यत्नांचेर ताणें चर्चा केली. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. 105 जण बेपत्ता जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अधिकाऱ्यांनी वादळा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या अतिरिक्त मरणांची चवकशी केल्या. 4 लाख परस चड लोकांक वीज ना. सुमार 1/3 लोकांक उदकाची पुरवण ना. सुमार 70,000 रहिवाशांक घरांतल्यान भायर काडपा वांगडाच ब्राझीलच्या नागरी संरक्षण एजन्सीन अशेंय म्हणलां की हुंवारा मदीं 10 लाखां परस चड लोकांक पिवपाच्या उदकाची सुवात नाशिल्ल्याचे सांगून हे लुकसाण अगणित अशें सांगले.
अंधाधुंदीच्या काळात स्वयंसेवक आपलो जीव धोक्यात घालून अडकून पडिल्ल्या रहिवाशांची सुटका करतले. बोटी आणि जेटस्कीचो वापर करून हुंवाराक लागून अडकून पडिल्ल्या डझनभर लोकांक वाटोवपाक लागल्यात. उजो पालोवपाचे यत्न सुरू आशिल्ल्यान आणि समुदाय एकठांय येवन ब्राझीलच्या दक्षिणेकडल्या राज्याक ह्या संकटांतल्यान बरे जावपा खातीर लांब मार्गाक तोंड दिवचे पडटा. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि सानिका नागवेकर. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नावेली विलेजर्स युनियनान टाय ब्रेकरा वरवीं सांताक्रूज सोसायटीचेर 7 विरोधात 5 गोल फरकान जैत जोडलें. कुंकळी खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. नावेली विलेजर्स युनियनान जैतिवंत जावन कुदिनो फॅमिली कपाचे फायनलीत सुवात मेळयली. कुंकळी युनियनान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दोनूय पंगडांनी बरी कामगिरी दाखयली. नावेली विलेजर्स पंगडान पयलो गोल केलो जाल्यार सांताक्रूज सोसायटीन गोल मारपाची संद चुकयली. पयल्या अर्धात नावेली विलेजर्स युनियनान फुडाकार घेतलो जाल्यार दुसऱ्या अर्धात परत नावेली विलेजर्सान आनीक एक गोल केलो. तांची बरोबरी करताना फाटोफाट सांताक्रूज सोसायटीन 2 गोल मारले. शेवटाक टायब्रेकरा वरवीं सांताक्रूज सोसायटीक 7 विरोधात 5 गोल फरकांनी हारोवन कुतिनो फॅमिली कपाचे फायनलीत नावेली विलेजर्स युनियनान सुवात मेळयली. पळयात रंगतदार खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. अस्तन दर्यादेगेर वादळ घोळटा. कर्नाटकांतल्या बंगळुरू आणि आंध्र प्रदेशांतल्या विजयवाडा वाठारांत गडगड्या सयत पावस झडलो. अस्तन दर्यादेगेर अजून पावस पडलो ना, पूण गोंयांत 9 ते 12 तारखे मजगती उटंगाराचो पावस पडूं येता. मंगळारा 7 तारखेक मतदान. फाल्यां हवामान सुकें उरतलें. हवामान विभागाचो अदमास. गोंयांत मंगळारा वेंचणूक जातकूच हवामान उष्ण आनी सामकें दमट आसतलें. उष्णतायेचो आघात जावपाची शक्यताय खूब चड आशिल्ल्यान नागरिकांनी मतदान करपाक भायर सरतना उदक आनी इलेक्ट्रोलायटाचें सेवन चालूच दवरचें अशी आमची विनवणी आसा. अतिरिक्त उपाय म्हूण मतदान केंद्राचेर सकाळी 9 ते सांज वेळार 4 मजगती मतदारां खातीर कूलर, लिंबू पानी, फळांचो रस दितले. मंगळारचे चड तापमान 35 आनी उण्यांत उणें 27 असो अदमास आसा. पूण चड आर्द्रतायेक लागून भोवतानचें तापमान कितलेशेच अंश चड आसा हाची खात्री जातली. मंगळारा दमट वातावरण उरपाची शक्यताय. 9, 10, 11 आनी 12 तारखेक हलको पावस. तापमान सामान्य परस चड. मंगळारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियस. वायव्य वाऱ्यांक लागून आर्द्रताय आनी तापमान वाडपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.